नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. कोलकाताच्या डॉक्टर बलात्कार आनी हत्या प्रकरणात आज एक वेगळें वळण दितना कोलकाताच्या साबार विद्यार्थी संघटनांनी रस्त्यार येवन प्रदर्शनां करपाचो मार्ग आपणायला. मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांच्या राजीनाम्याची मागणी करतना प्रदर्शन करतल्यांनी राज्य सचिवालय नबन्नाक घेराव घालपाचें ध्येय आखिल्लें. ह्या विद्यार्थ्यांक आडावपा खातीर 6,000 परस चड पुलिसांचो बंदोबस्त दवरून तशेंच बॅरिकेड्स, वॉटर कॅनन, अश्रुधुराचो वापर प्रशासनान केला. तशेंच कोलकातांत भारतीय न्याय संहिता कलम 163 लागू केला. मजगतीं भाजपाचे फुडारी शुभेंदू अधिकारी प्रदर्शन थांबोवपाच्या कारवाये आड उच्च न्यायालयांत पावल्यात. सरकाराच्या कारवाये विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे दिलीप घोष हांणी शांतपणान विरोध करतल्या विद्यार्थ्यांक अशे रितीन आडावपाक सरकाराक कसलोच हक्क ना अशें सांगलें. लीगल इलीगल बोलने का अधिकार पुलिस को क्या है? लोकतांत्रिक देश में कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शांतिपूर्वक कोई भी मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, उसमें पुलिस बाधा नहीं डाल सकता है. तो कोई गड़बड़ होगा, कोई कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा तो पुलिस अपना व्यवस्था लेगा. नहीं तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है. नाल घोष क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो घटना हुई जिसका विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है उनका सरकार क्या किया? सरकार वो अपने ऊपर ये अपराध को क्यों ले रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी था तुरंत दोषियों को कटघरे में पहुंचाना, कानून के हवाले करना. वो नहीं कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं. तभी गुस्सा बढ़ रहा है, लोग विरोध में उतर रहे हैं. एविडेंस खत्म कर देंगे. ज्या बायल दोतोराक भिरांकूळ परिस्थितीक तोंड दिवचें पडलें तिका न्याय मेळोवन दिवपाक मुखेलमंत्री पुरायपणान अपेशी थारल्या तेन्ना तिका त्या पदाचेर रावपाचो हक्क ना अशी प्रतिक्रिया प्रदर्शन करप्यान उक्तायली. डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसका रेप हो जाता है और उस मुख्यमंत्री में अभी तक इतना दिन हो चुका है, कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है, तो हम लोग क्या लेके आज रास्ते में निकलेंगे? क्या लेके हम लोग अपने काम पे जाएंगे? भाजपाचे फुडारी गौरव भाटिया हांणी कोलकातांत सुरू आशिल्ल्या विद्यार्थी प्रदर्शन तशेंच सरकारान केल्ल्या कारवायेचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना पत्रकार परिशद आपोवन ममता बॅनर्जी ह्यो आपल्या वागणुकेंतल्यान आनी निर्णयांतल्यान हुकुमशाह आशिल्ल्याचें सिद्ध करतात अशें सांगलें. स्वता बायल आसून लेगीत एका बायलेचेर जाल्ल्या अत्याचारा आड जिका न्याय दिवप शक्य जायना ती ह्या विद्यार्थ्यांक आरोपी आशिल्ल्या वरवीं त्रास दिता ही सामकी दुर्दैवी गजाल जावन आसा अशें तांणी सांगलें. आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए जिससे कि एक निष्पक्ष जांच हो सके. दूसरी बात, सत्य को बाहर आना चाहिए. इसलिए जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का, क्योंकि सत्य को दबाया नहीं जा सकता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये लोग अपने पदों पे बने हैं और छात्रों को कुचलने का काम कर रहे हैं, ये संविधान को तार तार कर रहे हैं, इसको सहा नहीं जाएगा. पुरजोर तरीके से ये बात उठाई जाएगी जैसे आज इस मंच से उठाई गई है. और आगे भी जब तक कि जो मृतक पीड़िता है हमारी बहन, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलता और हर महिला पश्चिम बंगाल की सुरक्षित नहीं होती, तब तक हम लोग इस मंच से और प्रदेश के मंच से छात्रों के साथ, डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे. गुजरातांत काल सावन सुरू जाल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सामान्य लोकजीण अस्तव्यस्त जाल्या. सौराष्ट्र, कच्छ आणि मध्य गुजरात वाठारांनी सेगीत पडपी पावसाक लागून जाग्या जाग्यांचेर उदक तुमिल्ल्याच्यो घडणुको मुखार येतात. तशेंच बरोडा हांगा पावसाच्या भिरांकूळ परिणामाक लागून अजून मेरेन 7 लोकांक मरण आयलां. केंद्रीय हवामान खात्यान 29 ऑगस्ट मेरेन गुजरातांत उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या. मजगतीं केंद्र सरकारान आपत्कालीन परिस्थितींत लोकांक सुरक्षीत रित्या भायर काडपाच्या उद्देशान लश्कराचे 6 पंगड गुजरातांत धाडल्यात. आज भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव विनोद तावडे हांणी भाजपाच्या नवी दिल्लीतल्या मुख्यालयांत पत्रकार परिशद आपोवन पक्षाच्या सदस्यता अभियानाविशीं माहिती दिली.
ह्या वेळार उलयतना 2 सप्टेंबराक सुरू जावपी ह्या अभियानात भाजपाच्या सध्याच्या साबार वांगड्यांचे वांगडीपण रिन्यू करतले अशें तांणी सांगलें. तशेंच 2 सप्टेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडीपण रिन्यू करून ह्या अभियानाक सुरवात जातली अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी. 2 सितंबर को शाम को 5 बजे ये सदस्यता का शुभारंभ पार्टी के विस्तार कार्यालय में किया जाएगा. 2014 तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक दल था. 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ सदस्य हुए, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नाते पहचानी गई. बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालय आणि इस्पितळांतले दोतोर, वैजकी कर्मचारी, इंटर्न्स आणि नर्सी हांच्या सुरक्षे खातीर डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकार हांच्या अध्यक्षतेखाला 26 वांगड्याचे कृती दळ स्थापन केला. कृती दळाक फॉरेन्सिक मेडिसिन, ओबीजी, पॅथॉलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमर्जन्सी, ट्रॉमा, आयपीएचबी विभागाचे मुखेली, सुपर स्पेशालिटी विभागाचे नोडल अधिकारी, आरएचटीसी मंडूरचे मुखेली, अकॅडमिक्सचे संचालक, मेट्रन, अंतर्गत चौकशी समितीचे अध्यक्ष, विद्यार्थी काउन्सिलाचे सल्लागार, गार्डाचे पदाधिकारी तसेच गार्डाच्या हॉस्पिटलाचे वॉर्डन, आयटी विभागाचे नोडल अधिकारी तसेच बायला पदाधिकारी, सुरक्षा तसेच इकोक्लीन विभागाचे मुखेली या समितीचे वांगडी असतले. हे विशींचो आदेश महाविद्यालयाचे डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकार हांणी जारी केला. भलायकी मंत्र्यांनी अस्तंत बंगालाच्या दोतोराचेर जाल्ल्या अत्याचाराच्या प्रकरणा उपरांत राज्यातल्या सरकारी आणि खाजगी दोतोरांनी निषेध प्रदर्शन केल्या उपरांत तांच्यो मागण्यो मान्य करपाचें आश्वासन दिल्लें. ते प्रमाण ह्या सुरक्षा कृती दळाची स्थापणूक केल्या. गोंय राज्याचे आदले खेळां मंत्री फ्रांसिस्को मॉन्त दी क्रूज हांकां 79 वर्सां पिरायेचेर मरण आयलें. आपल्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळांत फातोड्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू खेळां मैदान 6 म्हयन्याच्या विक्रमी काळांत पुराय केल्ल्या खातीर तांची तोखणाय जाल्ली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तांच्या मरणाचेर दुख उक्तायत गोंयच्या उदरगतीन तांच्या योगदाना खातीर तांकां सदांच याद करतले असो संदेश आपल्या समाज माध्यमाचेर दिलो. आज सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लीच्या अबकारी नीती प्रकरणात सीबीआयच्या कादयेंत आशिल्ल्या बीआरएस फुडारी के कविता हांचो सशर्त जामीन मंजूर केलो. हो जामीन अंमलबजावणी संचालनालय तशेंच गुन्यांव अन्वेषण विभागान तांच्या आड केल्ल्या कारवायेक लागू जाता. के कविता हांकां दोनूय केसींनी दरेकी 10 लाख रुपया जामीन बॉन्डाचेर मुक्त करून तांचो पासपोर्ट सरेंडर करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. तशेंच गरज पडटा तेन्ना तिणें चौकशी खातीर हाजीर रावपाचे निर्देश उच्च न्यायालयान दिल्यात. यूएस उक्त्या टेनिस सर्तींत नोवाक जोकोविचान मोल्दोवाच्या खेळगड्याक पयल्या फेरयेंत 6-2, 6-2, 6-4 अशा सरळ सेटांनी हारयलो. भारताचो खेळगडो पयल्या फेरयेंतल्या सामन्यांत टेलन ग्रीक स्पोर हाच्या आड हारलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.